न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। कोण म्हणटा गोंयचो संडे सुशेगाद आसता, कोण म्हणटा गोंयकार अजून सुशेगाद उरला। आतां तशें ना, गोंय सध्या वेगवेगळ्या विशयांनी तापता। आयज जरी संडे आसलो तरी आयचो जो बातमींचो लोड जर तुमी पळयत जाल्यार संडे सुशेगाद कसो उरोंक ना हे प्रत्यक्ष तुमकां आमच्या डेस्कूच सांगतले। चला तर जाणून घेवया आमच्या डेस्का कडल्यान आयज तेंच्यांनी खंयच्यो बातम्यो केले, आमच्यो रिपोर्टर्स फिल्डार कशे भोवले, तुमच्या समोर कशे कशे विशय हाडले आनी हे विशय तुमी जाणून घेवप कित्याक इम्पॉर्टंट। सगळे जाणून घेवच्या पयलीं सगळ्यांत पयलीं आमी या आमच्या सुशांता कडेन। सुशांत जो आमचो न्यूज डेस्क इंचार्ज आसा ताचे कडेन। सुशांत, आयज तूं खंयची बातमी केली? आयच्या दिसांतली खरीच एक बरी बातमी म्हटल्यार पेंचाक सिलाट हो जो खेळ प्रकार आहा तातूंत करिना शिरोडकार ही जी चली आसा ताणें गोल्ड मेडल जिखला। गोंया खातीर हे दुसरें गोल्ड मेडल जावन आसा। पेंचाक सिलाट हो तसो नवो खेळ राष्ट्रीय खेळा सर्तीन पयलेच फावट जो आस्पाव केल्लो आसा तातूंत आनी गोंयच्या भुरग्यां खातीरय नवो खेळ आसा। तरी आसतना गोंयच्या भुरग्यांनी ह्या खेळांत सामकें बऱ्यांतले बरें प्रदर्शन केल्लें आसा। आतां मेरेन ह्या खेळांत टोटल धरून 14 पदकां आनी हेर बाकीच्या खेळांत गोंयांक पदकां मेळ्ळा, पूण ह्याच खेळांत टोटल 14 पदकां। हे शिरोडकारान जोडिल्लें पयलें भांगरा पदक, तातूंत आनी एक रुप्या पदक आनी 14 टोटल ब्रॉन्झ मेडलां, म्हणजे एकूण 16 पदकां ह्या एकाच खेळांत गोंयांक मेळिल्लीं आसात। ही सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली तुमकां साताच्या बुलेटिनांत। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार कुंकळे जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान जे घाणयारें उदक आहा तें व्हाळान सोडटात आनी खंयच्या उदकाच्या स्त्रोतांनी सोडटात। ताका लागून कुंकळे बरेंच पोल्युशन जाल्लें आसा। इतलें पोल्युशन की लोकांक आतां सामकें नाकापुरो जाल्लें आसा। कितलेशेच जे उद्देगीक प्रकल्प आसात तातूंतल्यान जे घाणयारें उदक म्हणा किंवा CO2चे अति उत्सर्जन, ताका लागून थंयचे लोक सामके चाळवल्ले आसात। आनी हे प्रकल्प आमकां नाकात। एक तर पोल्युशन बंद करात, नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी तरेची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्लेली आसा। आनी एक सिग्नेचर कॅम्पेन सुरू केला। तेच बरोबर सायमल्टेनियसली तांच्यांनी लोकां मदीं जागृताय सुरू केल्या आनी सरकाराक एक शिटकावणी दिल्या की तुमी जर ह्या प्रकल्पांचेर कारवाय केली ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले। सगळेच नेणटे जाणटे धरून भुरगीं सुद्दां आतां येवन मुखार उलोवपाक लागल्यात। ह्या प्रकल्पा आड तांच्यांनी आवाज काडला। ही सविस्तर बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली। येस, थँक्यू सुशांत। सुशांतान आयज आमकां एक अभिमानाची बातमी दिल्ली आसा गोंयकारां खातीर की गोंयान आमचे नॅशनल गेम सुरू जाले 26 ऑक्टोबरासान आनी थंयच्यान आजून मेरेन आमचे जे गोंयचे खेळगडी आसात हे खरेंच दिसान दीस आमकां म्हणजे वी फील प्राऊड अशे तरेन कामगिरी करतात, पदकां मेळयतात। जाल्यार दुसरी जी बातमी दिल्या ती खरीच गंभीरयान लक्षांत घेवपाची आसा। पळयात, सैमान दिल्ले स्रोता तुमची आमची न्हू, ती फक्त जपपाची जबाबदारी आमची। सो ती प्लीज जपात, तेच्या खातीर आवाज काडा। जर कोण ती दूषित करता ते काय तुमच्या पद्दतीन धडो शिकयात, हे आमच्या गोमंतक टीव्ही कडल्यान तुमकां एक आव्हान आसा। आमी नेक्स्ट आमच्या उशा कडेन। उशा, आयज तूं खंयची बातमी केली? आयज ज्यो 2 ग्रामसभा तापल्यो तेचेर आसा। पयली म्हळ्यार वेरे वागोर्मे हांगा ग्रामसभा बरीच तापली। जो शितोळे तळयेर येवपी जो प्रकल्प आसा ताका लोकांनी खर विरोध केला आनी आयज पंचायत मंडळाक तेमी ह्या संदर्भात निर्णय घेतलो की तो प्रकल्प आसा तो रद्द करपाक लायलो। आनी जो शितोळी तळी आसा पळय थंय तो प्रकल्प येता आनी ह्या प्रकल्पाचो तांकां लोकांक कांय फायदो ना अशें तांचें म्हणणें आसा। आनी ह्यान फुडें वेऱ्या गांवान वागोर्मे पंचायतीन कसलोय प्रकल्प येता जाल्यार पयले पंचाक व पंचायतीक कळीत करचें आनी तांकां विश्वासात घेवन ग्रामसभा घेवन ताच्या उपरांतूच त्या प्रकल्पाक हें करचें, ना तर कसलीच मान्यताय ना। आनी दुसरी जी
ग्रामसभा जाली ती रिवोणा जाली. हेच्या फाटी IIT खंय जागा मेळटलो हो विशय बरोच गाजतालो आनी आयज जेन्ना ग्रामसभा जाली तेन्ना रिवोणा लोकांनी IITक येवकार दिला. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार मळेवाडो ह्या वाठारांत IIT खातीर जागो लोकांनी दिला आनी त्या वाठारांतल्या लोकांक कसलोच त्रास जावचो ना असो विश्वास आमदार सुभाष फळदेसायान उक्तायला. ह्यो आमच्यो तुमी पुराय बातम्यो मुजरत पळोवच्यो 7 PM बुलेटिनान. येस, थँक्यू उषा. उषान आयज बरी बातमी दिल्ली आसा आमकां ग्रामसभेची. ग्रामसभा म्हणजे नेमकें कितें जाल्यार म्हाज्या गांवांत कितें घडटा तेची म्हाका म्हायती आसपाक जाय आनी जर म्हाका तो प्रकल्प नाका जावं गांवकारांक तो प्रकल्प नाका जाल्यार तेची दखल पंचायतीन घेवप म्हत्वाचें. इंडियेचे 70% जे पॉप्युलेशन आसा जो 70% जो भाग आसा तो विलेजींनी आसता म्हणजे गांवांनी आसता अशें महात्मा गांधीजीन म्हटलेलें. आनी निश्चितच ह्या गांवांची जर उदरगत जायत जाल्यारूच देशाची उदरगत जातली. पण ती उदरगत नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट हे प्रत्येकान लक्षात घेवपाची गरज आसा. आमी आमचे नेक्स्ट सब एडिटर कम आमचे एंकर संजना कडल्यान जाणून घेवया आयज ताणें खंयची बातमी केल्या ती. संजना, आयज रश्मी जी बातमी आसा ती फुडल्या 2 दिसां खातीर पावसाची तशी आसा. गोंयांत 30 आनी 31 ऑक्टोबराक वादळी वाऱ्या सयत मध्यम पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. ते प्रमाण 30 आनी 31 ऑक्टोबराक हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला आनी त्या काळांत वाऱ्याची गती 40 ते 50 किलोमिटर तशी आसतली म्हणून नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हू अशें तांच्यांनी कळयलां. तशेंच 29 ऑक्टोबर 1 आनी 3 नोव्हेंबराक वातावरण सुकें आसतलें आनी ह्या दिसांनी फांतोडेर दव पडटलो अशें तांच्यांनी सांगलां. आनी रातच्या 11:30 वरां मेरेन दर्यांत व्हड ल्हारां उसळपाची तांच्यांनी शक्यताय उक्तायला. दुसरी जी बातमी आसा ती गोंया भायली आसा, केरळांतल्या एर्नाकुलम ह्या शारांत आयज प्रार्थना सभेंत स्फोट जाले आनी हे 3 ते 4 स्फोट जाल्ल्याचे ह्या हितून कळटा आनी ह्या हितून 36 वयर जखमी जाला आनी एकल्याक मरण आयलां. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती अभिमानाची आसा आमच्या खातीर. सांगेवयले भुरगे सिया सरोदे हाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें ताची तोखणाय केला आनी मन की बात ह्या स्पेशल कार्यावळीन ताचे उल्लेख केला कारण ताणें स्पेशल ऑलिंपिक्साक बरी कामगिरी केला आनी हाचो 1-to-1 आमचो गौरीश सतरकार हाणें त्या भुरग्या कडेन इंटरव्यू घेतला तो आमी सोशल मिडियाचेर अपलोड केला तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो. थँक्यू संजना. सो संजनान आमकां एक अपडेट दिल्या म्हणपाची पडटली. फाल्यां पावस पडटलो, तुमी अवश्य रेनकोट कॅरी करा. सोमार विकाचो पयलो दीस सो कामाच्या गडबडीन रेनकोट विसरू नाका आनी वत येता म्हणून तो विसरून येवचोच न्हू अशें आमी तुमकां अपील करता. कारण आतां आमी या आमच्या दिप्ती कडेन, दिप्ती जे आमचे एंकर कम सब एडिटर आसा. सो दिप्ती, आयज तूं खंयची बातमी केली बाय? आयज दनपारचे मडगांव नगरपालिकेच्या पार्किंग आवारांत कोयर जो आशिल्लो पळय ताका अचकीत उजो लागलो. आतां हो मुद्दम घाला कोणें काय ताका उजो लागलो असो दुबाव व्यक्त जाल्लो आसा आनी हाचे आदीं थंयचे जे दुकानदार आसात पळय रश्मी तांणी विरोध केल्लो तरी सुद्दां हो कोयर थंय उडयतात म्हणटकीर हो एक कितें तरी मुद्दम करतात काय कितें असो प्रश्न उपरासलो हाचेर विचार जावपाक जाय. थँक्यू. थँक्यू दिप्ती. स्वता मडगांवची नगरपालिका कोयर उडयता आनी त्या कोयराक सेगीत विरोध जायत आसा तरी सुद्दां कोयर उडोवप चालू आसा आनी आयतारचो जर तुमी तो वाठार पळय जाल्यार तेच्या फाटल्यान रान ना जावं आनीक कितें अशें ना की तो उजो येतलो कसो. सो उजो कोणें लायला काय कितें हो प्रश्न सद्या तयार जाता आनी कोयराक उजो तेचेर प्रक्रिया करच्या शिवाय लावप ही खूब वायट आनी बेजबाबदारपणाची लक्षणां म्हणूं येता. आमी फुडें या आमच्या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयज जी बातमी म्हणजे आयज कामोलीची ग्रामसभा. कामोलीच्या ग्रामसभेन वेगवेगळे प्रश्न तेंच्यांनी विचारले लोकांनी पण एक मेन म्हणजे मुद्दो आसलेलो तो मेगा प्रकल्पाचो. त्या विशयान बरोच वाद जालो तेंच्या सरपंचांनी लोकां मदीं. आर्जीचे जे कांय वांगडे आसले पळय तेंच्यांनी प्रश्न विचारले पण तेजी जाप सरपंचा कडेन नाशिल्ली सो तो ग्रामसभा तशीच सोडटा आनी अर्दी कुटी सोडटा आनी वयता उठ्ठा आनी सो तेका लागून थंय राग उठ्ठायला तेजेर. ग्रामसभा अर्देकुटे सोडून वचपाची पाळी आयला. मेगा प्रकल्प परमिशन दितात पण ते परमिशन दितना त्याचो गांवांत जावं गांवकारांचेर कितें इफेक्ट जातलो हाचेर कोणाचेंच लक्ष नासता. सो ग्रामसभा ग्रामपंचायतीचे वांगडी जर सिरियस ना जाल्यार सिरियस आसतलो तरी कोण आनी ही जबाबदारी तेंच्यांनी घेतल्या तरी कित्याक हो प्रश्न तयार जाता. आतां आमी ह्या उत्तेजा कडेन. उत्तेजा, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयच्यो 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो म्हळ्यार काल मध्यान राती कोलवाळे स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो आनी हाका लागून तेंचे 80,000चे लुकसाण जालें जाल्यार 20 लाखांचो माल वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयले. आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार आयज लोटलेची ग्रामसभा जाली. लोटलेच्या ग्रामसभेत
बोरयेचो जो नवो पूल बांदपाक थळाव्या लोटलेच्या लोकांनी खर विरोध केला. लोक व्हडा प्रमाणात त्या आयच्या ग्रामसभेत थंय जमिल्ले त्या पुलाच्या बांदकामाक विरोध करपाक. सो विरोध करपी थाराव तेंच्यांनी आयज ग्रामसभेत ह्या पास जालो. हे दोनूय बातमी तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. थँक्यू उत्तेजा. सो आयज खुबश्यो म्हत्वाच्यो आयतार जरी आसल्यो तरी खुबश्यो म्हत्वाच्यो खबरी जाल्यात जावं न्यूज जाल्यात ज्यो आमी तुमच्या मेरेन साताच्या आमच्या बुलेटिनान पावयतलीत. आतां आमी या आमच्या गौरेशा कडेन. गौरेश जो आमचो हँडसम कम स्टार एंकर अशें आमी ताका ऑफिसान नांव दिलां. सो गौरेश आयज तूं खंयची बातमी केल्या? उत्तर भारतांतल्या कांय राज्यां परस सध्या गोंयांत जो सोऱ्याची दर खूब वाडिल्ली आसा त्या खातीर गोंयचे जे सोऱ्याचो विक्री करपी जे वेवसायीक आसा तेंच्यांनी हुस्को उक्तायलात. मात त्याच बरोबर अबकारी खात्यान 2022 ते 2023 ह्या येणावळींतल्यान सरकाराक 865.6 कोटी रुपया येणावळ एकठांय केलेली आसा. म्हणजे 36% ही वाड जालेली आसा जी 2021-2022 ह्या वर्सा परस 30% वाडिल्ली आसा. सो अशी ही खबर आसा. सोरो म्हारग जालो तरी सरकाराक हितून खूब फायदो जाल्लेलो आसा येणावळी. थँक्यू गौरेश. सो गोंयान जर सोरो पिवपाक येतात अशें म्हणटात की गोवा आनी सोरो खूब मेळटा म्हणून, जाल्यार सोरो म्हारग जाला लक्षान घेयात तुमी. आनी आतां आमी या आमच्या रती कडेन रतीचे तुमकां सदींच अपडेट दिता जे ब्रेकींग कार्डा करून तुमच्या मेरेन क्षणाक म्हणजे हेवटेन गजाल जाली काय तेवटेन तुमच्या मेरेन जे मोबायलाचेर टांग करून आवाज येता आनी त्या क्लिकाचेर तुमकां बातमी मेळटा त्या रती कडेन. रती आयज खंयची बातमी? आज गोंयान ग्रामसभा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जाली आणि वेगवेगळ्या गांवांनी जाल्ले ह्या ग्रामसभेन लोक सामके आक्रमक दिश्टी पडले. म्हणजे आयज तुमच्या गांवांत जें कितें घडलां तेजेर आयज लोक उलोवपाक लागल्यात. लोक आतां ओगी रावना. पयलीं ग्रामसभेत लोकांचो चड प्रतिसाद नासतालो. आतां लोक ह्या ग्रामसभेक मुद्दामून वयता. बोरीचो ब्रीज मागीर कारापूर सरवण पंचायतीन तर म्हाका मुद्दम सांगचें दिसता की ह्या ग्रामसभेन एक्चुली हांगा कचऱ्याची ही समस्या खूब वर्साच्यान आसा. लोकांक कचरो खंय उडप हें खबर ना. ह्या पंचायतीन अशें जालें, ह्या पंचायत क्षेत्रान अशें जाल्लें आसा की सगळ्या त्या वाठारांतल्या सगळ्या बाकीच्या पंचायतींक कचरो व्हरपाक गाडी येता पूण ह्या एकाच पंचायतीन कित्याक येना. म्हणजे लोकांनी ह्यो समस्या मांडल्यो पूण ह्या पंचायतीन पळोवपा सारकें अशें म्हटलें की पंच सदस्यच नासले ह्या पंचायतीन कारापूर सरवण. आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यार लोटलेची ग्रामसभा बरीच तापली. आयआयटीच्या रिलेटेड रिवोणा ग्रामसभा जाली तिवूय बरीच तापली. आयज गोंयान ग्रामसभेचो विशय सामको गाजला. प्रत्येक ग्रामसभेचो अपडेट तुमकां आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार पळोवपाक मेळटले. तशेंच आमच्या वेबसायटी वयल्या लायव्ह ब्लॉगान तुमकां ह्यो सगळ्यो अपडेटी पळोवपाक मेळटल्यो की खंय कितें जालें. आयज गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामसभेच्यो अपडेटी तुमी जाणून घेवपाक आमच्या दैनीक गोमंतक वेबसायटीच्या लायव्ह ब्लॉगाक व्हिजीट करचें. तशेंच आमच्या 7 PM बुलेटिनूय तुम्ही पोवचे. आणि आज गोंयाक सुवर्ण पदक परत एक फावो जाला तर ही खरेंच खूब अभिमानाची गजाल आसा. आणि नॅशनल गेम्साच्यो अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या पर्यंत सदांच बेगीतल्या बेगीन पावोवपाक ट्राय करतात. तर तुमी आमचे हे लायव्ह अपडेट सदांच अशेंच पळोवचे. आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माक तुमी फॉलो करचे. आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय तुमी सबस्क्रायब करात. आणि आमच्या आतां दैनीक गोमंतक वॉट्सॅप चॅनलाचेर आसा. आमचो वॉट्सॅप चॅनलूय तुमी फॉलो करात आणि पळयत रावात दैनीक गोमंतक. थँक्यू. येस, थँक्यू रती. सो ह्यो आसल्यो आयच्यो ज्यो घडामोडी जाल्यात तेचो इनसायट आणि अश्यो खुबश्यो घडामोडी आमी तुमच्या मुखार आनीक घेवन येतली. हो तर साधारण आमी तुमकां थोड्योच बातम्यो सांगल्यात. म्हाका आयज सांगूंक कशें दिसता की आयतारच्यो ग्रामसभा तापपाक लागल्यात. गोंय खरेंच सुशेगाद उरोंक ना आनी ही खूब बरी गजाल आसा. माणकुले आमच्या गोंयाक जर सांबाळटलो कोण तर तुम्हीच गोंयकार. सो अशेंच जागृत रावा, पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्ष नालेकरा सयत आणि नितीन गंगावणे सयत हांव रश्मी नरसे जोसलकर सायनिंग ऑफ. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. ज्या वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.